जे सांगू शकता. सी प्रेस कॉन्फरन्स हांव केन्ना अशें चडशें घेयना. यू ऑल नो दॅट बिकॉज म्हाका कितें आय एम इनटू पॉलिटिक्स. आय वॉज अ सरपंच, आय वॉज अ डेप्युटी सरपंच ऑल्सो, आय एम अ पंच मेंबर आनी बेश्टें हांव अशें केन्ना प्रेस घेयना. सो आय एम टेकिंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स रिगार्डींग टेल दॅट देर आर सम पॉलिटिकल ओपोनंट्स. कितें सगळे हितून आसतात म्हाजे लायफान सगळे ओपोनंट, इवन बिजनसान सुद्दां आसता, पॉलिटिक्सान सुद्दां आसता. बट द वे दे आर प्लेइंग रायट नाव, जे पॉलिटिकल ओपोनंट्स आहा दे आर प्लेइंग बेश्टे एक विडियोज म्हागे नांवाचेर कोण तरी शेअर करता आनी दे आर शेअरिंग इट इन ऑल द सोशल मिडियाज. बिकॉज आयचे जर तुमी पयला आसा सोशल मिडिया म्हणल्यार कितें जालें बेश्टें विदावट एनी आतां न्यू रुल्स येवपा जाय. बिकॉज सो मेनी पॉलिटिशियन बिजनसमॅन लोकांक त्रास जाता. बिकॉज सोशल मिडिया इज ओपन टू तुमकां खबर आसतलो सोशल मिडिया, फेसबूक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑल दॅट ओपन. लोकांक काय ते जाय ते रिकॉर्डिंग करता आनी घालता. बट रायट नाव आय एम स्पिकींग अबाउट ऑल दीस. हांव तुमचे प्रेस माध्यमांतून तुमचे उलोवपाक म्हाका एक चान्स मेळ्ळो. आय कॉल्ड बिकॉज दॅट्स वाय आय कॉल्ड यू, बिकॉज पीपल शूड नो अबाउट दीस. बिकॉज आय एम अ पॉलिटिशियन. जे विडियोज व्हायरल घालता, जे करता पळय, तितून देर इज नथींग इन दॅट. ओके, तेका लागून हांवें प्रेस घेतलेले. नाव हांव सांगता हेजे फ्रॉडुलंट कंप्लेन कळ्ळें न्हू, ते फ्रॉडुलंट कंप्लेन म्हणून घातलेले म्हाजेर. मिन्स ते जे एलिगेशन जे करता ते ओपोनंट म्हागेले. एक टॉपिक कितें स्टोरी तुमचा. बिकॉज आय एम इनटू बिजनस. आय एम हॅविंग फोर अ बिजनस. आय हॅव पेट्रोल पंप्स, आय एम इव्हेंट मॅनेजमेंट, आय हॅव मागे सलून्स, भरपूर आय हॅव बिजनसीस. सो हितून कितें जालें, आय एम इनटू 13 स्काय इव्हेंट एंड प्रोडक्शन हाऊस. म्हागे एक बिजनस आहा. ओके, सो देर आय स्टार्टेड 1 year जालें, 1 वर्स जालें. आय एम इनटू दॅट बिजनस. एंड म्हाका हितून स्टाफ्स आहा भरपूर. देर आर मेनी स्टाफ्स इन दॅट, मेनी वर्कर्स, लेबरर्स आहा. सो कितें जालें खबर आहा, देर वॉज अ स्टाफ नेम प्रीतम हल्डन. प्रीतम म्हणून. आय डोंट नो इफ बिकॉज आय नेवर गो टू माय ऑफिस. प्रीतम गोकुलदास सालनकर म्हणून. देर वॉज अ स्टाफ वॉज वर्किंग फॉर मी. Because once I started, he approached me that he approached me to work for my company, because I thought he was also very good experience. So I appointed him in my company as he used to talk the clients, he used to take the orders. We are into events in production house. We used to take wedding, we used to supply furnitures. We take corporate events, everything we take. तो किधर है प्रीवेंट. सो ही हैंडलिंग. आई शुड ट्रस्ट ऑन हिम बिकॉज ही टोल्ड मी दैट मैं बहुत तकलीफ में, मैं इधर उधर सब किया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैं सब हार गया, मैं सब जगह में बहुत कुछ किया, तो मेरे को काम कर, मैं आपके साथ अच्छा है. मैं बोला ईमानदारी से काम करने का. दैट वाज माय फर्स्ट थिंग. ईमानदारी से काम. तेरे को कुछ मांगता है मांग के लो, चोरी मत कर. दैट वाज माय फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम. चोरी नहीं करने की, ईमानदारी से काम कर. देख, तू भी कमा मैं भी कमा. दैट इज माई पॉलिसी. तू भी कमा मैं भी कमा, लेकिन चोरी नहीं करनी, मांग के लो. नहीं भाई, मैं साइड मेरे को 3 लाख एडवांस पड़ेगा मेरे को, मेरा बहुत तकलीफ में, मेरा फैमिली तकलीफ में. सो आई गेव 3 लाख एडवांस. स्टार्टिंग ज्वाइन होने से पहला मैं दे दिया उसको. ओके, देन ही वाज वर्किंग फॉर मी. ही आल्सो ही यूज्ड टू कांटेक्ट क्लाइंट्स एंड ऑल, बिकॉज आई एम न्यू इनटू बिजनेस. ही यूज्ड टू कांटेक्ट द क्लाइंट्स. ओके, सब ओके चल रहा था. आई शुड टेक हिम फॉर शॉपिंग एंड ऑल, टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स. आई टुक हिम टू सो मेनी प्लेस, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट हिम. इतना मेरे को इसका पर विश्वास था. I used to take him. I both went to Rajasthan and all. I sent him to Delhi to bring some pagodas or something. इतना ट्रस्ट. I fly tickets for there. I send him there. तू लेके, you do the shopping, everything you come. Because I so trust. तो what time क्या हो गया इस दिन में, what happened, I'll tell you one thing. इतना ट्रस्ट करता था. This person what he did, no, when we were आमचे कॅल्क्युलेशन जेन्ना करताले, आमचे अकाउंटंट आमचे चेक करताले. We used to contact our clients, because once our event is completed, आमकां ते पयशे घेवचे पडटा. फर्स्ट समटायम्स वी टेक एडवांसीस ऑल्सो. बट आय ऑल्सो नेवर, म्हाजे स्टाफूच पळयताले सगळे. तर कितें जालें, म्हाज्या अकाउंटंटान चॅकींग केलें. जेन्ना हांवें अकाउंटंट चॅकींग केलें, मीन्स आमचे फूल 3 म्हयने आफ्टर 3 मंथ एवरी मंथ वी वर चॅक इट. आमी चॅक करीत आसा, आनी आफ्टर इव्हेंट सुद्दां आमी चॅक करता. तेन्ना कितें जालें, आमचे अकाउंटंटान जेन्ना क्लायंटाक फोन केला, अरे देर सो मेनी क्लायंट्स, आय हॅव गिवन ऑल द लिस्ट, आय शो यू ऑल द लिस्ट ऑल्सो. कॉन्टेक्ट केला, तो दोज पीपल आर टेलिंग मी, अरे प्रीतम ने लेके गया around something. I'll tell you something. Around something 1 2 3 4 5 6 7 8 around some 15 clients told me that Pritam ne advance leke gaya. So we got shocked. Arey, what is this? Or when we calculated the amount, it was something around 1,11,95,000 plus 3 lakh advance plus one more 10,000 you taken from us. Total comes to 15 lakhs rupees. So we came to know about this. Even then we did the event. आम्ही इव्हेंट कंप्लीट केले, बिकॉज कितें क्लायंट्साक आमकां हे करपाचें ना. वी फिनिश द इव्हेंट. ओके, देन आई कॉल्ड हिम. अरे प्रीतम, तू क्या किया ऐसा? आई कॉल्ड हिम. ही वाज नॉट कमिंग फॉर ऑफिस ऑल्सो. आई कॉल्ड हिम. इवेंट क्या हो गया प्रीतम, तू ऐसा क्यों किया? नहीं सेठ, गलती हो गया मेरे से.
मैं पूरा खर्च, मेरे पैसा रे, पैसा ले रहा, मैं कैसा आगे आगे धंधा कैसे चलाएगा? तो सब ऐसा तू लेके गया तो कैसा? मैं गलती हो गया, मेरा पैसा कुछ नहीं, मैंने खर्चा कर दिया, मेरा फैमिली में वो इशू था, मेरा वो इशू था, जस्ट टेलिंग डिफरेंट थिंग्स. ओके देन मेरे को इवन तुमकां खबर आसा, वेन सम पीपल म्हाका येता, आय हेल्प द पीपल बिकॉज आय एम इन टू सोशल फील्ड, म्हाका काम करपाक लोकांचें, म्हाजे कडेन कितें आसा, आय हेल्प द पीपल. म्हळ्यार हांव कितें आतां कितें करतलो? ही टोल्ड मी वन थिंग, सेड मैं काम करके आपका पैसा पेड करेगा. दैट इज द थिंग ही टोल्ड मी. मैं काम करके, ओके तो काम करके पैसा पड़ेगा. मैं अभी घर भी नहीं जाएगा, ही टोल्ड मी. मैं घर भी नहीं, मैं इधर ही गोडाउन में रहेगा, मैं इधर ही गोडाउन में रहेगा, काम करेगा, सब इवेंट खत्म करेगा. मैं आपको मेरे से गलती होगी आगे से, मैं बोला प्रीतम मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करने का, ये लास्ट तेरे को वापस मत कर ऐसा, तेरे को मांगता मेरे से मांग के लो. दैट इज द थिंग आय टोल्ड हिम. आनी तेका असलें सांगलें. एक दीस पळयता जाल्यार अराउंड समथिंग 12 तारखेर रातचो, म्हणजे 13th अर्ली मॉर्निंग वो ना थिंगा. आनी एक दुसरे तेगे मोबायल बिबायल सगळे आमचे कडेन आशिल्ले, बिकॉज ही अगेन विल डू द सेम थिंग. दॅट्स वाय वी हम तू मोबायल इधर ही रखना, हमारा ऑफिस में रख, डोंट यूज द मोबायल अगेन, बिकॉज ही वॉज यूज टू टेक मनी, यूज टू कॉन्टॅक्ट द क्लायंट. तू नाही, बिकॉज आमचे इतले ऑलरेडी लॉस जाल्ले. इवन यू विल डू द सेम थिंग. वन डे इन मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हेणे कितें केलें, आमचे स्टाफाचे दुसरे एक वर्कर लेबराचे, ही टूक द मोबायल वेंट ऑफ फ्रॉम द गोडाउन. देन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ हांवें ते पुलीस कंप्लेंट केल्ले पळय, I complained a police complaint. On 13th I filed a complaint, police complaint, that I am so proprietor of so and so company, and so person has done so and so thing. I have already filed a complaint. And this is the thing I showed also. Then all the details are there. Around 15 lakhs it's coming. I mean, I already filed complaint केलेले. हेजे उपरांत 2-3 दिसान एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तितून. व्हिडिओ व्हायरल फेसबुकान व्हायरल करता, seeing in different thing. ओके आय ऑलरेडी कंप्लेंट, त्यांनी मागीर आमचेर कितें कंप्लेंट घातला, they made a complaint molesting to me and kidnap my husband for 5 days in 13th Sky Event Godown. अरे आय एम अ प्रोप्रायटर ऑफ दिस कंपनी. तुम्ही जेन्ना आय फायल्ड अ कंप्लेंट, तुम्ही आमचे म्हळ्यार हेजे मिनींग कितें? आमी पयशे मागपाचे न्हू, म्हाजे पयशे गेले, 15 लाख गेले. दॅट इज अ थिंग दे हॅव डन सच अ केस. सच अ केस. हितून हांव कितें म्हणटा, चिटींग केलें आनी प्लस चिटींग करून मागीर तूं आमचेर अशें हें करता. सो हेजेर हांव कितें म्हणटा, सपोज म्हाजे तो आनी भरपूर कितें केलें, म्हाज्या स्टाफान कितें केलें, कितें आय डोंट नो. स्टाफान कितें केलें, आय एम अ प्रोप्रायटर ऑफ अ कंपनी, म्हाज्या स्टाफान कितें केलें ते पुलीस इन्क्वायरी करून. बट तूं म्हाका पयशे दिवपाचे म्हणून तूं म्हाका असलें एलिगेशन म्हाजेर घालता. दॅट मिन्स व्हिडिओज व्हायरल करपाचे एन्ड तूं दाखोवपाचें लोकांक की आपूण कांय करूं ना. आफ्टर दॅट हांवें ते व्हिडिओज हांवें वचून पुलीस आमच्या सायबर सेलान कंप्लेंट दिला. तेजे सेम जे व्हिडिओज आहा पळय, व्हिडिओची कॉपी दिला सायबर सेलान. हांवें वेर्ना SDPO वास्को तेकाय दिला, वेर्ना पोलीस तेंकाय दिला. कित्याक हेजे फॅक्ट सोदून काड, वॉट इज द फॅक्ट बिहायंड दीस. हेजे फॅक्ट सोदून काड. बिकॉज आय एम इन टू पॉलिटिक्स, आय एम अ सोशल वर्कर. सम पीपल फ्रॉम जुवाईनगर इटसेल्फ तेंकां म्हाजें नांव पिड्यार करपाक जाय. अरे तुमकां पयलीं कितें फॅक्ट कळपाक जाय, कितें फॅक्ट तुमी चॅक करात. Then तुमकां पॉलिटिकल गेन घेवपाक नॉट, दिस इज नॉट द वे. दिस इज वेरी चीप वे. आय एम टेलिंग यू, वेरी चीप वे. तुमकां कितें करपाचें आहा लिगली वसात. सी यू कॅन आस्क पीपल वॉट आय एम, वॉट गिरीश पिल्ले इज. हांवें सकयल्यान वयर सरलेले मनीस हांव कोणाच चोरून येवना. एंड वॉट दीस पीपल आर डुईंग, वॉट दीस पीपल्स बॅकग्रावंड आय नो पॉलिटिकल. कळ्ळें न्हू तुमकां असले पॉलिटिकल डॅमेज म्हाका करपाक पळयनाका. आय एम नॉट इन टू बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन. आय एम टेलिंग यू फॅक्ट ओनली. आय एम अ सोशल वर्कर. I always help people. अशें कोणा डिफेम करपाचें न्हू. सो दॅट्स वाय हाजेर कोण आतां करता पळय तेंचेरूय हांव पुलीस कंप्लेंट करपाचें आहा. आय विल फायल इट. आतां तेंचेरूय हांव सायबर कंप्लेंट करतलो. आनी हांव तुमकां सांगता, हेजे उपरांत I came a very good news. Means it's a very old, because this person already has a complaint in Old Goa police station 1/8/2024. Same case. He has made a very big fraud of 24 lakhs to that other company, P Square Production and Private Limited. And there are many other complaints also. He has taken some pipes or something. There something 7 lakhs bill he has to pay because he is a fraud person. He has done a very big thing. So right now and also right now only one thing I want to tell you all. Hejer inquiry बसोवपा जाय. हेजेर इन्क्वायरी बसोवपा जाय. What is the fact? What is the fact? हाडपा तेका पुलीस तेका विचारपा what is the fact. Simply because I am a reputed, my company is a reputed. These people want to lower down my business. तुम्ही ते चिंतनाका लोअर डाउन. बिकॉज दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू ऑल. फॅक्ट कितें तो फॅक्ट पुलिसांक चॅक करून न्ही. वॉट इज लेट हिम, ही शूड बी इन्क्वायरी शूड बी डन ऑन हिम. तूं कितेंय व्हिडिओ कर आनी पीपल लोक आहा तेका सपोर्ट. दे वॉन्ट टू डिफेम माय पॉलिटिकल इमेज. तेका लागून हें सगळें करता. सी आय हॅव ऑल द प्रूफ. तेजे ट्रान्सफर केले, पयशे ट्रान्सफर केल्ले आहा पळय तेगे
ते आनी कोणा तेणी आनी कोणाच्या अकाउंटान ट्रान्सफर केल्ले पळय सगळे आसा म्हाजे कडेन प्रूफ. सो वॉट आय एम टेलिंग यू, म्हाज्या स्टाफा मदीं तुमचें कितें आसा, ओके, आय एम टेलिंग दॅट प्रितम, there is any differences what of, because I have so many companies, okay, I have so many business, I have everywhere I appoint managers, accountants, they are looking after my business. But somebody when tries to, तेका लागून I press घेतला, somebody tries to defame my image, I also tell the people ना, तुमचेर कितें, you will feel I am wrong, you will file, तुम्ही म्हाका आपया म्हाजेर विचारा, क्वेश्चन करा. अरे सिंपली when you, हेजें मिनींग कितें, हेजेर कळटा, सारकें कळटा की he doesn't want to give them return back my money. My only one thing, माझे पैसे म्हाका जाय, it is my hard earned money, all the proofs of that. एलिगेशन करून तू चिंतनाका की माझे पैसे दिवपाचे ना म्हणून, तू कितले एलिगेशन कर, फेक एलिगेशन तू प्रूफ कर, ओके. तुमचे मध्ये माझ्या स्टाफा मध्ये तुमचे कितें तुम्ही स्टाफाक आपया आनी स्टाफा कडल्यान करून घ्या न्हू, स्टाफा करून काडल्या, हितून कितें जालें, उलटा चोर कोतवाल को दाटे अशें जाल्लें पिक्चर पळोवपाक गेले जाल्यार तशें जालें न्हू, फॅक्ट न्हू. अरे आमी बिझनेस आमी लाखान पयशे हितून हांवें घातलेले, आय एम द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. तुमचे पर्सनल तुमचे स्टाफा वांगडा कितें तुमी तू स्टाफ आनी तुमी कोण घ्या न्हू. एट लास्ट व्हाय आई कॉल्ड यू, व्हाट आई सेड, यू गिव माय मनी बैक, यू टोल्ड मी, तुझे भाई गलती हो गया मेरे से, मैं ऐसा काम करके कमा के आपका पैसा पेड करेगा, ओके ना. तू एक दिन सुबह सुबह उठ के भागता है, आज लेबर का पे स्टाफ लेके, मोबाइल भी लेके, और बाद में किधर से और किधर से किसी के थ्रू वीडियो बना के बेचता है, और कोई इधर का थोड़ा पॉलिटिशियन जो उसको सपोर्ट करता है, तो वो मेरा अगेंस्ट में है, उन लोग उसको सपोर्ट करके मेरा वीडियो वायरल करता है. अरे कुछ प्रूफ के साथ करो. नो आई एम फायलिंग ऑल दिस, मैं हेंचेर आता हेंचेर घालपा, सायबरान घालपाच्या, जे कोण फॉल्स एलिगेशन मागे पास करता पळय, आय विल फायल देम ऑल्सो, तेंचेरूय फायल करता केस आता हांव. देर आर सो मेनी वर्कर्स, दिस इज नॉट द वे. तुमकां कितें पुलिसांक कितें, लेट देम कॉल मी, आय एम रेडी फॉर इन्क्वायरी, म्हाका इन्क्वायरी कापा, हांव रेडी आहा, खंय आपय म्हाका, आय एम रेडी टू सिट एंड टेल ऑल द फॅक्ट्स वॉट हॅव हॅपन. आनी हांव सांगता, हे पळय हे जे ओल्ड गोवा हे आनी आसा, आनी कंप्लेंट्स आहा, एवरीथिंग शुड बी रिमूव्ड. Now only one thing he want, this Pritam want that हाँ ये सब वीडियो भेजेगा, मैं हम लोग डर जाएगा, हम लोग का सूरा, मेरा सूरा मेरे को पैसा नहीं मांगता है ऐसा. अरे फैक्ट तू आ जा सामने, कंप्लेन करा के पुलिस स्टेशन में, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, मेरा कंपनी का मैंने कंप्लेन किया ना, मेरे पर कंप्लेन, मेरे को इंक्वायरी को बोला, तू भी सबको इंक्वायरी होने देना. सिंपली मेकिंग ऑल दिस फॉल्स एलिगेशन एंड दिस पीपल आई एम टेलिंग दिस ओपोनेंट्स ऑल्सो, दिस इज नॉट द वे टू डिफेम somebody, okay, this is not the way to defame somebody. Something should be there. तुमका legally fight, you want to fight with me politician, come do some social work, लोकांक हेल्प कर, लोकां मदीं वच, ते वीडियो वायरल करता, सोशल मीडिया में पहले फेसबुक इंस्टाग्राम येला कितें, गिरीश के ऊपर आया भेजो, उसके ऊपर आया उसको हमारा ऑपोजिट में उसके ऊपर भेजो. दिस इज नॉट द वे. तुमको गट्स है ना, तुमको है ना, यू वांट टू प्ले पॉलिटिकली, हेल्प पीपल, नॉट टू मेक मनी और समथिंग, हेल्प पीपल, हेल्प द पुअर. लोकां मदीं वसाय तुम्ही, लोकांमध्ये वसा, लोकांचे काम करा. बिकॉज द वे आई मागे बापूय पॉलिटिक्सान बी आसूं ना, ही वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स और समथिंग, ओके. आई मेड माय सेल्फ माय ब्रँड टुडे, राईट नाव गिरीश पिल्ले मेड हिज ब्रँड ऑन माय सेल्फ. नोबडी हेल्प मी टू मेक माय ब्रँड, बिकॉज आई एम विथ द पीपल एंड आई विल बी ऑलवेज विथ द पीपल एंड पीपल नोज मी वेल. हे कितले तू वीडियो, बट आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पीपल हू आर शेअरिंग ऑल दिस फेक वीडियोज ना. नाउ नेक्स्ट स्टेप टुडे इट्सेल्फ आई एम गोइंग टू फाइल. This is not the way. You all have guts to play me with me politically. Come on the ground. Sit. Want to down. You want to debate with me? Debate करपा ready are? Come debate with me. Do. But business है ना के politics involve करने का. I'm telling you. Politics is politics. Business is business. Whatever loss happened to me, I know it is my hard-earned money. So I want to recover my money. My only one thing. I want my money back. That's why I filed a complaint against me. तुम्ही असे fake videos करा, माझे पैसे हांव सोडपा ना. I want my money back. That is my thing. पूरा